नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरूत भाजपाच्या जनसभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की देश आता राष्ट्रनितीच्या राजकारणाक वेचून काडटा. सत्तेचो हावेस आशिल्ल्या काँग्रेसीन लोकांचो विश्वासघात केला. जनता स्थिरतायेचो मंत्र घेवन मुखार सरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगला. कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है. यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं. जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है. ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे. काँग्रेस पक्षान आपल्याच फुडाऱ्याक धोको दिला. काँग्रेस पक्ष पुरायपणान निराश जाल्लो आसा. ताका लागून हो पक्ष फकत दुसऱ्याक अपशब्द दीत आसा. बरे प्रशासन म्हळ्यार कितें ते काँग्रेसीक खबर सुद्दां ना. केरळांत भोवमत आसून लेगीत मुखेलमंत्री पदाचो उमेदवार थारावप काँग्रेसीक अजून मेरेन शक्य जालें ना अशी टिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जनसभेत उलयतना केल्या. अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना. छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है. अब केरला की बारी है. साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे. ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते. हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं. इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूत आर्ट ऑफ लिव्हिंगाच्या 45व्या वर्धापन दिसा निमतान थंय भेट दिली. ह्या वाठारात आशिल्ल्या गणपतीच्या देवळात वचून प्रधानमंत्र्यांनी पूजा केली. ह्या वेळार आयोजित कार्यावळीत ते वांटेकार जाले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या ध्यान मंदिराचे ह्या वेळार उक्तावण केले. तशेंच राष्ट्रव्यापी सेवांचो ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो. ध्यान मंदिर शांती आणि उपचाराचे केंद्र थारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. विकसित भारताच्या निर्मणेत तरणाट्यांचो महत्वाचो वाटो आसा अशें तांणी मुखार सांगले. विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो. इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला संवसारभरात भारताची आर्थीक स्थिती घटमूट जाल्या. देशात सामाजिक परिवर्तन दिसपाक लागला अशें तांणी मुखार सांगले. इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए. गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया. आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान. सब जगह स्वच्छता
स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आणि फाल्यां गुजरात भेटेर आसतले। आयज राती प्रधानमंत्री जामनगरात पावतले आणि फाल्यां भारतात आशिल्ल्या 12 ज्योतिर्लिंगां मदल्या सोमनाथ देवळात आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सवात वांटेकार जातले। अतिक्रमणात उपरांत मोडून उडयल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या पुनर्बांधणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सोमनाथ अमृत महोत्सवाचे आयोजन केलां। ह्या वेळार आयोजित केल्ल्या तरेकवार धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी प्रधानमंत्री वांटेकार जातले। खासा करून महापूजा, कुंभाभिषेक आणि ध्वजारोहण कार्यावळीत ते मुखेलपणान वांटेकार जावपाचे आसात। वडोदरा प्रधानमंत्री सरदार धाम वसती घराचे लेगीत उक्तावण करतले। तामिळनाडूत आयज सावन विजय सरकाराची स्थापणूक जाल्या। अभिनेत्या सावन फुडारी जाल्ल्या टीबीकेचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो आयज सोपूत घेतलो। तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी ताका पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। तांणी तामिळ भाषेंतल्यान सोपूत घेतलो। ह्या वेळार लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाजीर आशिल्ले। जोसेफ विजय हांच्या सयत 9 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो, जातूंत एम आनंद, माधव अर्जुन, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोट्टेयन, पी. वेंकटरमण, आर. निर्बल कुमार, राजमोहन, टी.के. प्रभू आणि सेल्वी एस. कीर्तना हांचो आस्पाव आसा। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जोसेफ विजय हांकां मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत परबी भेटयली। एक 102 विधायकों का समर्थन लेकर आज हम हेमंत जी के नेतृत्व में हमारे अपने जो सहपर्यवेक्षक हैं, हरियाणा के जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने 102 विधायकों का समर्थन हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में उसको आज राज्यपाल जी के समक्ष रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीजों की पड़ताल करने के पश्चात राज्यपाल जी बहुत जल्द मीना खणीच्या मुद्द्याचेर आयज मुखेलपणान मया ग्रामसभा घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार ट्रक धनी आणि थळाव्या शेतकामत्यांनी मीना खणीचो कंपन्यो तेको दिनाशिल्ल्याचो कागाळी केल्यो। ट्रक चलोवपा खातीर आणि मीना खणीचे काम करपा खातीर भायल्यान कंत्राटी कामगार हाडटा असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केला। शेतकामत्यांनी लेगीत तांच्यो मागण्यो कंपन्यो पुराय करिनात असो आरोप केलो। एसके खेळताल म्हणून जो एक कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हाडला हांगासर आनी तेच्या अंडर सगळी मायन चलयतात म्हणून आमी ताका कितें केल्लें, आमचो बिचोलचो एमएलए आमचो कितें शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट आमचो मयाचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।